बाबा कशें तर आयज तूं बॉम्बे गेल्लो, शरद पवाराक मेळलो, प्रफुल्ल पटेलाक मेळलो. वॉट वॉज द डिस्कशन ऑल अबाउट? आयज हांवें दोगूय लिडरांक आमच्या प्रफुल्ल पटेल साहेब आनी शरद पवार साहेब दोगांयकूय मेवले आनी आमचें बरें हेल्दी डिस्कशन जालें. एक्चुअली कालची आमची मिटींग जावपाची एक जी शेड्यूल आसलो तो आमचो कॅन्सील जाल्लो मिटींग बाबत, कित्याक प्रफुल्ल पटेल वॉज ट्रॅव्हलिंग म्हणजे तो दिल्ली गेल्लो आनी दिल्ली गेल्लो म्हणून ताका टायमाचेर येवपाक जायना म्हणून एक्चुअली मिटींग पोस्टपोन जाली. पूण जेन्ना आमी बॉम्बे गेलोले तेन्ना आमी ट्राय केली हे आमच्या लिडरांक मेळपाक, कित्याक टायम व्हेरी शॉर्ट. सो हे मिटींग आमचे चेचुली येवपा आसलो पूण मिटींग कॅन्सील जालो म्हणून चेचूल येवंक ना कळ्ळें. म्हणटकच आमचें बरें हेल्थी डिस्कशन तें शरद पवारा कडेन पयलीं आमी मिटींग घेतली. दुसरी मागीर आमी प्रफुल्ल पटेल दिल्लीसान येयलो स्पेशली आनी तोवूय आमकां हे मिटींग मेळलो. आमी आख्खेच हे दोगूय लिडरां कडेन आमी आमचे इलेक्शनाचे 2022 असेंब्ली इलेक्शनाचे गोवा हेजेर आमची बरी चर्चा जाली, बरें डिस्कशन जालें आनी फरेन दिसता की 100% अलायन्स जातलें वो जावपाक जाय. स्पोकन अबाउट दिस. आयज पासून हांव आयज उलयत येयलां की अलायन्स जावपाक जाय, अलायन्स जातलें, अलायन्स जावपाक जाय. ती हांव म्हाज्या एकल्याकू लागून उलयलें. जरी तर हे टायमाचेर हे 2022 हे इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक जरी तर आमी एकठांय येयनाय, आमी एकठांय रावना जाल्यार बरो फ्युचर ना असो दिसता. ही सगळ्यांक गरज, काँग्रेसाक गरज, MGP गरज, आमकां गरज, सगळ्यांक गरज गो फॉर्वर्ड ह्या. पण सगळे आमी लायक मायंडेड पार्टी एकठांय जावन जरी तर आमी इलेक्शन तर झगडयनाय जाल्यार फायदा न्ही कितें. सर समवेर आयज तुमचे बारा तुमचे डेलिगेशन अबाउट चर्चिल नाहलो आनी हिंगा तो TMC ऑलरेडी देर इन टच म्हणटाय. सो वॉट डू यू वॉन्ट टू से? ना ते TMC हेजेर चर्चिल बाबाचेर कांयच हांव उलोवपाक हांव वचना. पूण हांव एकूच सांगता चर्चिल 100% हे मिटींगे येवपा आसलो आनी चर्चिलाक हांव जेन्ना बॉम्बे वयचे पयलो हांवें चर्चिलाक सांगलें चर्चिल बाब हांव कसल्या कामां लागून वयता बॉम्बे. पूण जेन्ना हांव कामां लागून गेल्लो तेन्ना इल्लीशी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतली, चान्स घेतलो आनी आमच्या लिडरांक मेळ्ळो आनी लिडरांक मेळून हांवें ही मिटींग हांवें तांकां मेळून डिस्कशन. पूण एक्चुअली चर्चिल मिटींग येवपाचो आसलो तो मिटींग जेन्ना पोस्टपोन जाल्या म्हणून चर्चिल हो कॅन्सील जालो म्हणून चर्चिल येनासता तो. बट चर्चिल इन टच विथ TMC तुका हेजेर कितें वारो आहा? TMCन ताका अशें हांवें आयकलां की TMCन ताका कॉल केल्ले म्हणून आनी ताका मेळपाक कोत्ता म्हणून. हे चर्चिलान म्हाका इतलेंच सांगलां आतां मेळपाक कोत्ता इन वॉट कनेक्शन तें हांव न्हू. ते चर्चिलाक हांवें जेन्ना विचारलें जेन्ना एक आवाज हें जालो तेन्ना चर्चिला विचारलें चर्चिल तुका TMC मेळटा वय म्हणपा लागलो. जेन्ना आपूण दिल्ली आसलो तेन्ना आपणाक आपल्या घराको येवन गेल्ले आनी घराको येवन गेले ते मेळपा सोदताले. सो आतां जाल्यार मेळत मेवल जाल्यारूय हांव हॅज TMC बी इन टच विथ यू? नो ना. आमचे मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे एलायन्साचेरूच आमचें डिस्कशन जालें. आतां शरद पवार साहेबान आमकां बरें उतर दिलां कितें ह्या विका भितर ह्या म्हयन्या भितर जातलें अशें तांकां दिसता. आनी परत आमी एलायन्साचेर उलयता म्हणून दिसता अशी गरज NCP गो आहा. NCP गरज ना, सगळ्यांक गरज. लास्ट टाइम डिमांड केली आतां लास्ट टायम जावंक ना म्हणून लास्ट टायम आमी लास्ट म्हयन्याक आमी दिल्ली गेल्ले काँग्रेसा मेळपाक आनी तेन्ना जेन्ना काँग्रेसा मेळपाक जेन्ना वयत तेन्ना आमी प्रफुल्ल पटेल, विजय सरदेसाय हे आमी सगळे आसले. पूण फायनली ते लास्ट मिनीट आसले आमचे फायन जावंक ना म्हणून आमी परत येवपा पडलें आनी जावंक ना. ताका लागून हांवें 4-5 म्हयने आतां इलेक्शन आहा म्हणटकूच आमची सुरवात ही बेगीन केल्या. पूण ही सुरवात बेगीन ना, तरी पूण लेट आहा. एलायन्सवर जावपा जाय जाल्यार आतांच डिसिजन घेवपा जाय न्ही एलायन्स. अरे एलायन्स जायना जाल्यार आमी रेडी आहाय न्हू. आमची नॅशनल पार्टी मरे 100% चोय कशें जाता वी आर रेडी.